चार्ल्स कोरियान बांदिल्ल्या कला अकादमीचेर गोविंद गावडेन केल्ल्या विधानाचो आमी खर निशेध करता अशें आम आदमी पक्षाचो फुडारी राजदीप नायक हाणें सांगलां। चार्ल्स कोरियान कला अकादमीच्या रुपान गोंयकारांक दिल्लें वरदान आसा। आतां बांदिल्ली रवींद्र भवनां कला अकादमीची देख घेवन बांदिल्ली जाल्यार तांची परिस्थिती खूब बरी आसपाची अशें आप फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार म्हटलें। तशेंच कला अकादमी दुरुस्तीचें काम गोविंद गावडेन 10 दिसां भितर लोकां मुखार मांडचें आनी तें करपाक मंत्री अपयशी थारलो जाल्यार कला अकादमीच्या भायर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी लेगीत ताणें दिल्या। वास्तूचे विद्रुपीकरण आमी करपाक दिवचे ना आणि गोविंद बाब गावडेन जो स्टेटमेंट केला ताचो आमी खर उतरांनी निशेध करता। हो स्टेटमेंट ताणें फाटी घेवचो आणि आमकां सगळ्यांक म्हणना पूण ज्या लोकांक जे स्टेक होल्डर आसा जे कोण कलाकार आसा तांकां जर आपलें घरशें दिसता कला अकादमी थंय भितर वचून जर पळोवपाक जाय। आमी कांयच तुमकां थंय आक्षेप करचे ना पूण आमकां कितें घडटा कितें तुमी करपाक सोदता तेजी एक हुस्को आसा म्हणून आमकां ती पळोवपाक जाय। कला अकादमीचो जो थिएटर आसा सावंड लायना आसतना पिन सुद्दां उडयलेल्या फाटल्या मनशाक हें आयकूंक येता इतलें एकॉस्टीक बरें आसा। आतां जी रवींद्र भवनां तांणी बांदल्या ती पळोवची आनी एक थिएटर पळोवचें। समजा ही कॉपी सुद्दां तांणी करून जरी बांदलेली किंवा आतां ती बांदपाची आसा पळय कॉपी सुद्दां करीत न्हू जाल्यार टेन्शन हें करता। सो हे चार्ल्स कोरियाचें हें आमकां दिल्लें हें आमकां गिफ्ट आसा पळय ताचो अपमान करचो न्ही आनी कित्याचें कितें विधानां करची न्ही विधानां करच्या पयलीं पूर्ण विचार करचो आनी करचें। फुडल्या 10 दिसां भितर व्हरूना कलाकारांचे जाल्यार कला अकादमीच्या भायर आमी आम आदमी पार्टी सगळ्या कलाकारांक एकठांय करून प्रोटेस्ट करतले।